नमस्कार. माझ्या शाळेचे नाव श्री भगवती प्राथमिक शाळा पेडणे. इश्टांनो, माझ्या आजींची म्हाका काणी सांगलेली ती हांव तुमकां सांगता. माझ्या काणीचे नाव आसा आजी आणि तिचो नातू. एक आसली आजी आणि एक आसलो तिचो नातू. नातू खूब हुशार आशिल्लो आनी आजी तेका थोडेचे खावपाक करून दिताली. एक दीस आजयेन पातोळ्यो केल्यो आनी आपल्या नातवाक व्हरून दिल्यो. नातवान खाल्ल्यो. नातवाक खूब आवडल्यो. नातवान तितूंतली एक पातोळी काडून आंगणान मातयेन व्हरून पुरली आनी नातू तेका सद्दां उदक घालूंक लागलो. देवान तेजे हावभाव पळोवन ते पातोळेक बारीकसो कुंब येयलो आनी कोरता कोरता एक व्हडलें झाड जालें आनी ते खूब पातोळ्यो लागूंक लागल्यो. नातू सद्दां शाळेंतून येतकूर तितूंतली एक एक पातोळी खातालो. धाकशीण तेका सद्दां पळयताली. नातू तसोच एकदां शाळेंतून येयलो आनी पातोळीच्या झाडार चडलो आनी पातोळी खावंक लागलो. धाकशीण येयली आनी म्हणूंक लागली, बाबू बाबू म्हाका एक पातोळी दी रे. नातवान दिली. म्हटल्यार धाकशीण ती पातोळी घेवना आपलो हात सायडीक काडलो आनी म्हणूंक लागली, शी 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 शेणान पडली. परत एक दिली. शी 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 मुतान पडली. परत एक दिली. शी 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 तुकेन पडली. नातवाक येयलो राग. तरी आसतना तेणी तितूंतली एक पातोळी काडून आपल्या पायाच्या बोटान धरली आनी अशी करून दिली. म्हटल्यार धाकशीण पातोळी घेवना. तेजो पाय धरलो आनी बरें फोडून काडलो. आनी थंय एक साक हाडलो. तितून घातलो. तो साक घट्ट बांदलो. तो साक धरलो आनी आपल्या फाटीर मारलो आनी रानांत वचोंक लागली. ती रानांत पावली. थंय एक झाड आसलें. थंय तिणी तो साक थेयलो आनी आपूण आपल्या दांतान झाड काडूंक गेली. त्या साकाक एक बारीकसो बुराक आशिल्लो. तितून नातू सगळें पळयतालो. आपल्याक खंयसून हाडलें, कशें हाडलें. धाकशीण गेली ती पळोवन हांगा नातवान कशी खटपट करून तो एकदां तो साकांतल्यान भायर येयलो आनी म्हणूंक लागलो, आतां धाकशीण येतली, आपल्याक धरतली, आपल्याक खातली. म्हणून तिणी आपल्या बुद्धीचो वापर केलो आनी तितून कांटे घातले, कोवच्यो घातल्यो, गुणे घातले आनी आसलो तसो तो साक घट्ट बांदलो आनी आपूण एका झाडार चडलो. हांगा धाकशीण नाचात येता. आतां हांव त्या नातवाक खातलें. आतां म्हजें खूब पोट भरतलें. म्हणून तिणी ती थंय पावली. थंय तो साक घेतलो आनी आपल्या फाटीर मारलो आनी चलोंक लागली. चलता तेका हाय हुय कांटे रपोंक लागले, कोवच्यो रपोंक लागल्यो. हाय हुय करून तिणी तो साक थंयच थेयलो आनी आपलो जीव वाचोवपाक पळयली. नातवान तें पळयलें. तो झाडा वयल्यान सकयल देंवलो आनी धांवत आपल्या आजये कडेन गेलो. आजीक सगळें सांगलें. आपणेन आपलो जीव कसो वाचयलो, कशी खटपट करून वाचयली. म्हणून इश्टांनो, तुमचेर तर असलें संकट पडत जाल्यार तुमी आपल्या बुद्धीचो वापर करा आनी त्या संकटांतल्यान सुटका करा. धन्यवाद.